मायमोगाचे योकार हा मनीषा जाधव सूर्यपोळ्याचे हेडलाईन्स। म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलात साबार समस्यांनी घातला रेवाडो। उपकरणा आणि वखदांचो उणाव, सीटी स्कॅन मशीना लेगीत पडल्या बंद। दुयेंतींचे चल्ल्यात हाल। ऐंशीव्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान देशभक्ती गोंयांत आयली दिसून स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या बलिदानाचो भोवमान करपाक, स्वातंत्र्य आणि एकचाराची भावना मनोवपाक लोक एकठांय। गोंयांत 21 ऑगस्ट मेरेन दोनूय जिल्ह्यांनी मध्यम पावस। IMD उक्तायला अदमास, पूण हंगामी पावस अजूनही सुमार 30% आसा उणो। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। 15 ऑगस्ट 2026 दिसा भारतान स्वातंत्र्याची 80 वर्सां मनयली। वर्साच्या संघर्षान आणि बलिदानान आकार घेतिल्ल्या देशाचेर तिरंगो हुबयलो। 2047 मेरेन भारताक विकसित राष्ट्र करपाची 7 कलमी येवजण सांगपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांनी लाल किल्ल्या वयल्यान सरळ 13वें भाषण केले। प्रधानमंत्री मोदी हाणें आपले भाषण उत्पादन, शेती, तंत्रज्ञान, कनेक्टिव्हिटी, संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था आणि सॉफ्ट पॉवर या विकसित भारत 2047 खातीर शक्तीचे 7 प्रवाह सप्तधारा हाचेर केंद्रीत केले। उद्देगीक मळार ताणें फुडल्या 2 वर्सांत 7 ते 8 नवे सेमीकंडक्टर प्रकल्प उबारपाची येवजण जाहीर केली आणि 2047 मेरेन 100 गीगावॉल्ट अणु उर्जा तयार करपाची मोख दवरली। नव्या FTA वरवीं संवसारीक वेपार वाडोवपाचेर ताणें भर दिलो। राजकीय पक्षांक संसदेन 33% बायलांचो कोटा लागू करपाची याद करून दिली। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। मजगती गोंयान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटले, गोंयाक स्वातंत्र्य जरी हेर भारता परस उसरा मेळ्ळें तरी देशाच्या उदरगतीक सातत्यान योगदान दिला। सरकाराच्या सर्वांगीण उदरगतीच्या दृष्टिकोनाक लागून गोंयाचे विकसित गोंय हे ध्येय थारावीक वेळे पयलीं साध्य जातलें असो विस्वास ताणें उक्तायलो। तशेंच गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळा वरवीं फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयान 6 ते 8 हजार नव्यो नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो। तशेंच गोंयच्या तरणाट्यांक आनीक 2000 नोकऱ्यो गोवा कर्मचारी निवड आयोगा वरवीं मेळटल्यो। तशेंच पयलींच भरिल्ल्या 3000 चड नोकऱ्या वयल्यान गोंयच्या तरणाट्यांक आनीक 2000 नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें सावंतान सांगलें। गोंयाक मुक्ती थोडी उसरा मेळ्ळी तरी मुक्त गोंयान स्वतंत्र भारतात बसून या देशाच्या विकास परंपरेक आपलो हातभार लायला। या स्वातंत्र्यान आमकां ताकद दिली आमचे सरकार घडोवपाची आणि प्रत्येक सरकारान आपापल्या परीन देशा खातीर, राज्या खातीर बरें करपाचो यत्न केलो। 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा
ह्या गोंयच्या भुंयेचेर ज्या जाग्याचेर म्हणजे पयलेच फावटी तिरंगो फडकयलो त्या जाग्याचेर हो तिरंगो फडकोवपाचो आयज म्हाका मेळटा, हाका लागून म्हाजी छाती अभिमानात भरूं येता. हांव गोंयकारांचे नम्रतेन हांव आदर व्यक्त करता. म्हाज्या सरकारान गोंयच्या विकासा खातीर विकसीत भारत 2047 ह्या ध्येयाक हातभार लावपाक विकसीत गोंय 2037 मेरेन राबयल्या. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या सरकाराचो 360 डिग्री डेव्हलपमेंट पॅटर्न विकसीत गोंयचे ध्येय निश्चित वेळा पयलीं साध्य करतले. आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां. येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आणि त्याच बरोबर वर्क चार्ज ह्या डिपार्टमेंटा अंतर्गत आमी फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमकां खात्री आसा की 6 ते 8,000 नोकऱ्यो ह्यो आनीकूय बी आमी निर्माण करपाक शकतले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकार. बरो भलायकी केंद्र हो एक जिवितांतलो महत्वाचो भाग आसा, पूण तातूंत लेगीत साबार समस्या आनी दुयेंतींक व्हडा प्रमाणात कस सोंसची पडटा. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाक साबार समस्यांनी रेवाडो घातला. हांगा उपकरणां आनी वखदांचो उणाव, सीटी स्कॅन मशीन बरोच ते बंद पडला. तशेंच चेकअप करपाक येवपी दुयेंतींक व्हड समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. देखून हाचेर भलायकी मंत्र्यान बेगोबेग लक्ष घालपाची मागणी नेट ठरता. आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकारान हे विशीं चड म्हायती दिल्या. पळयात. म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल फ्रॉम बार्देस एरिया. ह्या हॉस्पिटलान आमी पळोवपाक शकता दर दिसा इतले लोक हांगा चेकअपा खातीर येता. पूण आयज आमी ह्या हॉस्पिटलान जर पळयशात जाल्यार जी हॉस्पिटलान हांगा फार्मसी आसा, ह्या फार्मसीन आमकां पळोवपाक शकता हांगा वखदां लोकांक खंय मेळना. तशेंच आमी पळोवपाक शकता कितलेशेच म्हयने जावं वर्सां म्हणू शकता हांगा जे सीटी स्कॅन मशीन आसा हे सुद्धा चलना. हांगासर जे लोक हांगा चेकअपा खातीर येता तांकां हांगा कितलेशाच गैरसोयी फेस करचे पडटा. आयज आमी पळोवपाक शकता म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल फ्रॉम म्हापसा एरिया. पूण आमी पळोवपाक शकता हे मेन हॉस्पिटल आसून सुद्धा ज्यो सुख सुविधा लोकांक मेळपाक जाय त्यो लोकांक सारक्यो मेळना. खंय तरी भलायकी मंत्र्यान आयज हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. कितलेशेच फावटी आमचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांगा येवन तांच्यांनी पळोवणी केली, पूण जे सीटी स्कॅन मशीन ह्या हॉस्पिटलान चलना जे अजून सुद्धा हांगा आयिल्ले ना. तशेंच कांय लोकल्सां कडल्यान आमकां अशी माहिती मेळ्ळा की खंय तरी ज्या फार्मसीन हांगा जेन्ना ते वयतात थंय तेन्ना तांकां वखदां सुद्धा थंय अवेलेबल नासता खंय. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितले बेगिना हे म्हापशेचे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ताचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण येदे व्हडले हे सरकारी हॉस्पिटल आणि ह्या हॉस्पिटलान जर आमी पळोवपाक शकता लोकांक जाय ती सुविधा हांगा मेळना, हाचेर खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. म्हापशाकारांचे एक दुर्दैव असा की हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमच्या नॉर्थाक सारखे फेमस आहे, म्हणजे नॉर्थाचे हॉस्पिटल आहे हांगासर. पण हांगासर की आमकां आतां आयकून येयला की आमकां काल 1-2 दीस जाले पेशंट हांगाच्यान गेलो, पण हांगा खंय सीटी स्कॅन चलना. सीटी स्कॅन चलना म्हणटकूच हांव म्हणटा की येदे व्हडले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे हे नॉर्थाचे आनी सीटी स्कॅन चलना म्हणजे अजाप न्ही. फाटल्या तेंपान कोण सांगतालो एक्सरेचे मशीन चलना म्हणून. हे हांगासर म्हाका ते हॉस्पिटलान इश्यू खूब अनुभवंक वयचे आला. आतां जस्ट म्हाका कोणा सांगलें की फाटल्यान ते पार्किंग बेसमेंट आहा तेंचे थंयसर पेवर्स घातल्यान ते पेवर्स वयर सकयल जाल्या खंय, तितूर एकटे 2 जाण पडले खंय, एकट्या जागीर हात फ्रॅक्चर जालो खंय. म्हणजे हॉस्पिटलान लोक येतात पळय विजीट दिवपाक म्हणजे लोकांक म्हाका ते पेशंट जावन भितर न्हिदतात काय कितें अशी परिस्थिती आहा हॉस्पिटलाची. फाटल्या इश्यू केल्लो आमीच हांगासर इश्यू केल्लो की जनरेटर बंद पडलेलो म्हणून 4 वरां तो इश्यू केल्लो आमी. मागीर कितें सॉल्व जालो दिसता. आतां सांगचें म्हटल्यार की हो खरोच इश्यू सिरियस इश्यू. सीटी स्कॅन चलना म्हणटकूच लोकांनी खंय धांवपाचें, कोणा कडेन गाडयो बिडयो ना पळय त्या लोकांनी बाबड्यांनी कशें वयपाचें. तुमचे हांगा सारकी एम्बुलन्सूय नासता कोणाक खंय व्हरतलो जाल्यार, आनी ते व्हरचे पडटले तांकां प्रायवेटान तांकां तांच्या कडेन बाबड्यां कडेन पयशे आसूंक जाय न्ही. थोड्यांची परिस्थिती तशी नासता म्हणून हांगासर येतात न्ही. हे तुमी गव्हर्मेंटचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केला तेका लागून. पण हांगासर तुमची फॅसिलिटी ना जाल्यार तुमी पळोवंक जाय न्ही. हांव मिनिस्टराक वा विश्वजीत राण्याक रिक्वेस्ट करता की तेणें हांगासर हातूंत मदीं मातशी
विजीट दिवची आणि कितें चालू आसा कितें ना पळय तें पळोवचें आणि तुमचे कोण हांगा ऑथॉरिटी आहात कोण ऑपरेट बी करता तांकां सांगचें नाल्यार हे करून मातशें ते हे कर कित्याक हे नेसेसरी आहे सारखे सिटी स्कॅन चलप ना आणि तुमचे हितून वखदांय सारखी मेळना म्हणून सांगता खंय हे कितें चल्लां कितें हें आतां तुमचे गव्हर्मेंट आसून तुमी हांगासर हे लोकांक अशें तुमी हलगालीच करतात हांगा वचा थंय वचा बरोवन दिता आनी तुमी भायली वखदां हाडा म्हणून ते तुमच्या डिपार्टमेंटान हांगासर डिस्ट्रिक्टान वखदां नात आयज हांव येयलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमच्या म्हापसा हांगासर आमच्या एका स्टाफाचे ती पडली आनी तेजो हात फ्रॅक्चर जालो मातसो आनी हात फ्रॅक्चर जालो तेजो आनी म्हणजे फ्रॅक्चर जालो म्हणजे पडली तांकां आमी घेवन हॉस्पिटलान येयले हॉस्पिटलान येवं जाल्यार आमी ताका दोतोराक मेळ्ळे पयलीं आमी ताका रजिस्टर केले 100 रुपया घेतल्यांचे आनी जे नॉर्मल आसा 100 रुपया दिले बरी गजाल फुडें गेले एक्सरे कर म्हणपाक डॉक्टर एक्सरे करपाक जेन्ना गेले आमी थंयसर 100 रुपया पावले बिकॉज आउट ऑफ गोवा बरी गजाल सो तेंच्यांनी बाबड्या ती आउट ऑफ गोवा म्हणजे कोण एक तर कोण तरी बिझनसमॅन ना कोण लेबर आसतले सो हे लेबर मनीस गरीब लोक सो फुडें फार्मासीन जेन्ना आमी गेले फार्मासीन वच जाल्यार तेंचे कडेन वखदां ना क्रॉस मारल्यान दिला तेंच्यांनी कितें डॅक्लॉन म्हणून कितें ट्यूब तो आसा तुमकां दाखयता फोटोन तुमकां धाडटा फोटो तो तेंचे कडेन अवेलेबल ना पळय फोटो तुमकां वॉट्सॅप करता म्हणजे कळपाक हांव ताका कळून म्हाजी कंपनी वांगडा पर्सनली ना पूण हांव गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा आनी हांव गजाल कितल्यांची सकाळी 9:15 ते 9:30 दरम्यान आनी हांव म्हाका दिसता कमीत कमी एक 10 आसतलो जो 15 मनीस आसतलो जो वखदां घेवपाक गेला आनी दिसाक हांगा घेतली म्हाजी आई सुद्दां स्वता हांगा येता हॉस्पिटलान या आमी सुद्दां हांगा येता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाल्यार तर 9:15 9:30 जर ट्यूब ना जाल्यार आख्खे दीस तुमी लोकांक दितले कितें सो हांवें कितें केलें जी ती भितर ड्युटी आसा फार्मासी तांकां म्हणल्यार तुमचे सुपिरियर कोण म्हाका मेळपाक जाय विचारपाक जाय प्रॉब्लम कितें आसा सो ती बायली येवंक ना येतली सो 9:30 ती बायल येयली म्हाका हेंच्यानी आपयलें येयला म्हणपाक लागली आनी तिका मॅडम म्हटलें आतां 9:30 जाल्यार तुमचे कडेन म्हणलें ट्यूब ना सादो जो पेनाचो आसता लोकांक दिवपाक आनी भायलो घे म्हणटा जाल्यार म्हणजे आख्ख्या दिसाक म्हणजे 1000 लोक येतले तुमी 100 लोकांक दिवंक शकना फायदो कितें ती म्हणटा ना आमी बाबा ऑर्डर केल्या म्हणपाक लागली आनी ऑर्डर केली फोंड्याचो कोण तरी सप्लायर खंय सो तो म्हणपाक लागलो डिलिव्हरी दिना आमी कितें करूं ते सारके ती बाबडी आपल्या बॉल्सान जाका काडून दिवची ना सो ती म्हणटा आपूण कितें जाल्यार हांव सांगूंक सोदता आमचो मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन सरा कडेन की बाबा सर मातशी दखल घेवपाची गरज आसा खरेंच आनी हे लोकांक गरजेची वस्त गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 80वो स्वातंत्र्य दिसा निमतान देशभक्ती गोंयांत दिसून आयली. स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या बलिदानाचो भोवमान करपाक स्वातंत्र्य आनी एकचाराची भावना मनोवपाक लोक एकठांय आयले. राज्यभर तिरंगो हुबयलो. पुराय गोंयांत शाळेंनी सरकारी सुवातेर 15 ऑगस्टा निमतान कार्यावळी जाल्यो. शाळा सरकारी कार्यालयां आणि थळावे समाज देशभक्तीची गितां नाच भाशणां या सारक्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. या सुवाळ्यांनी खऱ्या अर्थान एकवट विविधताय आणि राष्ट्रीय अभिमानाची भावना मुखार आयली. आमचे इंडिपेंडन्स डे मनयता जाल्यार आमकां इंडिपेंडन्स कित्याक प्रगती करपाक वाडपाक सरकारान दिला ती ऑपॉर्च्युनिटी यूज करून फुडें वचपाक. हो आमचो आयज इंडिपेंडन्स डे तो आमी मनयता वा कितलींशीं वर्सां मनयत येयलेले आसा आनी आयज जे हिसपान इतले व्हड संख्येन सगळे जाण आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी जो आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. पूण विकसीत गोंयांत विकसीत देश करपा खातीर गोंया भितर पयलीं कॉन्फिडन्स जाय गोंयच्या लोकां भितर.
किंवा ह्या देशाची दुरा फुडली 50 वर्सां व्हरपाक शकतलो अशी प्रणाली करून घेतली आसा. आमचे जीपीएससी एक्झाम आसतले कोणाचे इंटरफेरन्स नासतना 5 पैसे दिले बिना नोकरी लागपाक जाय, गरीबाचो भुरगो वयर वचपाक जाय म्हणून सरकार आज अनेक आरक्षणही करता. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे. भारतीय क्रांतीवीरांचा विजय असो, भारतीय क्रांतीवीरांचा विजय असो. क्रांतीवीरांचा गोंयांत बी अशा प्रकारची सुंदर प्रगती जाल्ली आसा ताजी आमी नोंद घेवपाक जाय की आमी आज जवळ जवळ 4थ्या पावण्याचेर आयिल्ले आसा. आमची आर्थीक संपत्ती आसूये, आमची सगळी संपत्ती आसूये किंवा प्रगती आसूये, शेताच्या मैदानाचेर किंवा दूध डेअरी वगैरे ह्या बाबतीत किंवा इवन इंडस्ट्री बाबतीत आमी खंयच्या क्रमांकाचेर पावल्यात हो क्रमांक जो आसा पयली याद धरप याद नाल्यार माहिती करून घेवप हें अत्यंत म्हत्वाचें. दिसाच्या निमित्तान इतलें सांगून दिसता आणि याद करून दिसता की आम्ही तिरंगा यात्रा आसूय म्हणजे रॅली आसूं किंवा आम्ही जे हांगा आयज झेंडावंदन केला म्हणजे आमचे जे हुतात्मे जावन गेले त्यांच्या यादीन असे वेगवेगळे जे जलस्तोत्र आसा किंवा तळे आसा त्या तळ्यांच्या जाग्यार हे झेंडावंदन करप अशा पद्दतीचे एक आमकां एक मार्गदर्शक म्हणल्यार हरकत ना. आमचे मानाधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी काही वर्सां पयलीं आमकां सूचना दिली आणि अख्ख्या देशभर आसता अशें अमृत सरोवर ह्या नांवान सगळे जे जे कितें सुंदर अशी तळ्यो आसा किंवा उदकाचे स्त्रोत आसा थंय अशें हे फ्लॅग होस्टिंग जाता. कोणी दिल्ली आसा तुम्ही म्हणटाले आम्ही गव्हर्नमेंट आम्ही कितें प्रायव्हेटान करता ना, प्रायव्हेटान सुद्धा करताना किंवा तुम्ही एक धंदो सुद्धा चलयताना कितलीशीच सरकाराची पालना असतात, कायद्याची पालना असतात, ती पालना करप सुद्धा एक प्रॉपर इन्कम टॅक्स सुद्धा भरप हे सुद्धा एक राष्ट्रप्रेम आसा. कारण तोच जेन्ना तुम्ही टॅक्स भरता तेन्नाच हो सगळो डेव्हलपमेंट जाता. आमच्या फुडें एक चॅलेंज आसा जे स्वतंत्र आमकां तेंच्यानी दिलें ते स्वतंत्र बरेच भशेन जर सांबाळटलो जाल्यार आमकां आयच्या घडीक जे आमकां समस्या आसा ह्यो म्हणजे महान आमच्या ह्या देशांतल्यो भ्रश्टाचार, गरिबी आनी आमच्या महिलांचे संरक्षण करपाचे ही ज्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो सगळ्यांनी आमकां पेलच्यो पडटल्यो. आम्ही आज सगळे भारताचो 80वो स्वातंत्र्य दिन मनोवपाक जमिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाची उर्वरीत परबी दिता.
15 ऑगस्ट 1947 ह्या वर्साक आमचो देश स्वतंत्र जाल्लो आनी आयच्या दिसाक हांगा फ्लॅग होस्टिंग जालें. येतो व्हडलो आयज एक प्रोग्राम केलो बारीकशा हातून जावं बट तांच्यांनी तो प्रयत्न केलो एक इंडिपेंडन्स डे मनोवप लोकां भितर ही सुरवात करप की आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाक जाय. गोंयचें स्वातंत्र्य ह्या स्वातंत्र्याची शेवटची कडी आशिल्ली आणि इल्लेशा गोंयांत स्वातंत्र्य करपा लागून कितले जाणांनी बलिदान दिले, कितले जाणांनी हाल सोंसले आमी सगळे जाणात. त्या देशाच्या स्वातंत्र्याचो लढो कितलेशे वर्ष पयलीं सुरू जालो आणि अनेक लाखो देशभक्तांनी हे सगळी गोष्टी त्याग केलो आणि म्हणून आमगे स्वातंत्र्य मेळ्ळें. वीर जवान जे लिडर्स तेन्ना जे इंडिपेंडन्सा पासत वावुरले झुजले आणि इवन प्राण दिलो त्यांचा उगडास करताय तांकां श्रद्धांजली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत आनीक एक सप्तक मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 21 ऑगस्ट मेरेन दोनूय जिल्ह्यांनी पावसाचो अदमास काढला. राज्यात नैऋत्य मॉन्सून सामान्य आसा पूण हंगामी पावस अजूनही सरासरी परस सुमार 30% उणो आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या साबार वाठारांनी मध्यम पावस पडलो पूण ह्या वेळार उटंगराचो पावस गडगडाटी वादळ वा नेटाचे वारे येवपाची खबर नाशिल्ली. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान दिला. फुडल्या 1-2 दिसांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. एकंदरीत पावसाची पातळी तशीच उरतली. गोंयची हंगामी पावसाची उणीव अजूनय म्हत्वाची आसा. उत्तर गोंयांत दक्षिण गोंया परस चड उणाव आसा. दिसाचें तापमान सुमार 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार रातचें तापमान सुमार 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. सध्या गोंया खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. गोंयांत मध्यम तो हलको पावस. पावसाची उणीव सुमार 30%. हवामानाची शिटकावणी ना. 21 ऑगस्ट मेरेन पावसाची शक्यताय. सादारणपणान ढगाळ मळप. चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक अपडेटाचेर नदर दवरपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.